नमस्कार. वनिता नायक उलयतां. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनी वेल्यान सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नडा परमेळो हे कार्यक्रमाक आज आमकां सोयरी म्हणून मेळ्ळ्याची सदाशिवगड कारवारची उषा राणे. नमस्कार उषा ताई. नमस्कार. तुमकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत. देव बरें करूं. उषा ताईलो हांव हांगा एक सानसो परिचय करून दिता. हांगेर जन्म गांवगिरी माजाळीन जालो. प्राथमीक शिक्षण माजाळी आणि महाविद्यालयीन शिक्षण कारवारान जालें. तांणी MA DED केला. तांणी टीचर म्हणून आशिल्ले, आत्तां निवृत्त जालेच. आनी ज्येष्ठ कार्यकर्ती, उत्कृष्ट आयोजिका आणि लेखिका आसाची. तांणी कोंकणी संस्कृत मंडळ सदाशिवगड, दुर्गादेवी उत्सव समिती, ऑल इंडिया कोंकणी परिषद ह्या सर्व संस्थांची प्रेसिडेंट आसाची. स्पंदना महिला मंडळ कारवार हांगा वायस प्रेसिडेंट आसाची. आणि साहित्य अकादमीचे एडवायझरी बोर्ड मेंबर म्हणून आसाचे. अशी अनेक कोंकणी संघाचे एक भाग जावन आसाची. कोंकणी पुस्तक बरयल्या, कोंकणीचे अस्तित्व टिकोवच्याक प्रचार प्रसार करते आसाचे. तांगेले उलयत उलयत आमगेले जास्त परिचय जातलो आमकां. तर तुम्ही सामाजिक कार्याक केन्ना धन सुरू केलें? वनिता बाय, सामाजिक कार्याची म्हाका पयलीं पासून ल्हानपणा पासून आवड. पण ल्हानपणाच्यान तेन्ना जास्त करूं शकनाशिल्लें. मागीर लग्न जालें. लग्न संवसाराची जबाबदारी आयल्यो. पण 1992 सालांत दिपक गांवकर म्हणून एक थंय आमगेले एक कार्यकर्तो आशिल्लो कोंकणीचो आनी एक सगळो समाजसेवक आशिल्लो. ताणें म्हाका कोंकणी साहित्य संमेलनांत पयलीं म्हाका इंट्रोड्यूस केलें 1992 भितर. आनी तेन्ना हांव पयलीं कोंकणी कडेन आयलें आनी म्हाका समाज कार्य करची आनी जास्त मनांतल्यान हें जाली. पण संवसारीक हें आशिल्ल्यान, जबाबदारी आशिल्ल्यान तितली करूंक पावलें ना. पूण सुरवात ही जाली ती 1992च्यान दिपक गांवकार ह्या मनशाच्या पांयान सुरवात जाली. आनी तेज नंतर 1995 बस्ती मामान वर्ल्ड कोंकणी संमेलन घेतलें, इव्हेंट घेतलो, कॉन्फरन्स घेतली. आनी त्या वेळाचेर कारवार रिजनांतल्यान हांव वायस सेक्रेटरी म्हणून आयलें. आनीक त्या वेळाचेर एक व्हडली जबाबदारी म्हजेर पडली, एक थंयच्यान कल्चरल ट्रूप घेवन येवची. आनी त्या वेळाचेर हांवें एक कोंकणी खेळ बसयल्लो दशावतारांतलो, आनीक कांयशे कार्यक्रम बसयले. आनी त्या वेळार ते कार्यक्रम हांवें सादर केले. ते सादर केले नंतर बस्ती मामाक म्हाजे भितर कितें दिसलें, कोणाक कसलो पॉयंट दिसलो, कसलो व्यू दिसलो, कसलो गूण दिसलो सांगूं शकना. बस्ती मामान म्हाका एकदम हें केलें की उषा बाय, तूं कोंकणीचें कार्य खूब तरेन फुडें व्हरूंक शकता, व्हरूंक शकतलें आनी तूं करूं जाय, तूं आमचे बरोबर जाय म्हण खूब ताणें म्हाका आग्रह. खुबशे कार्यक्रम ताणें म्हाजे कडल्यान करूंक बाय फोर्सली करूंक गेले, तूं करूंकूच जाय म्हण म्हाका हेजी जबाबदारी घातली. आनी एक वनिता बाय, तुका सांगता, म्हाका खरें आज खूब बस्ती मामाची याद अशी ह्या खातीर येता की म्हाका म्हणचे लागलो तो, उषा बाय म्हणलो, तुमकां उत्तर कन्नडा भितर खूब लोकवेद आसा, फोक लोक खूब बरयलो आसा. तेन्ना तूं कारवारा भितर एक लोकवेद उत्सव कित्याक घेना, लोकोत्सव कित्याक घेना म्हणल्यार बस्ती म्हाका तें शक्य ना म्हणल्यार तूं करूं शकता, तूं जें केल्यार कितें कशें तूं करूंकूच जाय म्हण तुका सांगता वनिता बाय. 1997 भितर 3 दिवसाचो एक व्हडलो लोकोत्सव, लोकवेद म्हणजे कारवार सगळो लोकवेदन लोकोत्सव ताणें म्हाजे कडल्यान करून घेतलो बस्ती मामा शेणेन. आनी त्या वेळाचेर आमचे कडेन एक संस्कृतीक एक खंयची संस्था जाय आशिल्ली कोंकणीची. आनीक त्या वेळाचेर आतां ते आमची कांयच आयडिया नाशिल्ली. तर त्या वेळार शिवराम कामत कुमटाचे, तुमी वळखता उरतले, ताणें येवन सदाशिवगडाचेर कोंकणी संस्कृती मंडळ स्थापन केलें. तांची हेजेंतल्यान तें स्थापन जालें. ते अजुनूय आमचे एडवायझरी बोर्डाचेर आसात. आनीक लोकोत्सव, व्हडलो लोकोत्सव केलो, 3 दिसाचो व्हडलो उत्सव केलो. आनीक ह्या खातीर म्हाका बस्ती मामाक हांव शतशः तेगे पांया कडेन हांव वंदन करता. आनी त्या वेळाचेर वनिता आनीक एक इन्सिडंट घडलो की त्या वेळाचेर एक डॉक्युमेंटरी जाली थंय, म्हणजे कारवारचो सगळो लोकवेद, सगळीं शेताची कामां, सगळे थंयचे कलाकार, कारागीर, ह्या सगळ्याचेर एक डॉक्युमेंटरी, म्हणजे विशेषता खास शेती कामाची एक डॉक्युमेंटरी जाली. आनी त्या वेळाचेर त्या डॉक्युमेंटरीचें निवेदन हांवें केल्लें. आनी ती डॉक्युमेंटरी त्या वेळाचेर फर्स्ट टायम दूरदर्शनाची डॉक्युमेंटरी ती सगळी सकाळफूड सगळ्या कडेन लागताल्यो लावन म्हणून. ती एक म्हाका खूब एक हें दिसता. आनी त्या खातीर हांव बस्ती मामाक शतशः प्रणाम करता.
बस्ती मामान लास्ट पर्यंत म्हाका एक एक म्हाजे कडल्यान कार्य करून घेत रावले. त्या भायर ताणें कितें केलें बस्ती मामान की हांव तुका म्हणजे हेजे एडिशनल सांगता की बस्ती मामा म्हाजे कडल्यान ज्या वेळार बस्ती मामा कोंकणी अकादेमीचे अध्यक्ष आशिल्ले त्या वेळाचेर ताणें बाय फर्स्टली म्हाजे कडल्यान कारवारचो लोकवेद हो त्या वेळाचेर ऑडियो किंवा हे बी कांय नाशिल्लें, कॅसेट रुपान हांव प्रत्येक गांवां सगळ्या कडेन म्हणून ती कॅसेट तयार केली आनी लोकवेदाचो एक बूक तयार करून हांवें एक डॉक्युमेंटरी ती हितून दवरिल्ली आसा. ते एक मागीर यादस्ती कशी अकादेमी भितर आसा. अगदी खुशी जाली हें आयकून. आतां तुमी जोयडा, सुपा, माजाळी थंय बी एक सदाशिव गड न्ही ते बाकी हे लागींच्या गांवांत बी सांस्कृतीक कार्यक्रम तदनंतर कोंकणी प्रचार करतात. ताचो कशी तुमकां अनुभव? ज्या ज्या जाग्याचे कोंकणी लोक आसात हे आमगे कोंकणी परिशदेचे ध्येय. ज्या जाग्याचे कोंकणी लोक आसात त्या जाग्याचे आमी कोंकणीचो प्रचार प्रसार आनी तेजे वृद्धींगत वाड आमी करूं जाय. तर आमगेर कारवार वाठारांत टोटली कोंकणी उलयता. तेगे संस्कृती कोंकणी, आमगे लोकवेद कोंकणी, आमगे भाशा साहित्य संस्कृती सगळी कोंकणी आसा. आनी त्या त्या जाग्याचे ज्या ज्या जाग्याची कोंकणी आसा त्या त्या जाग्याचे कोंकणीचो प्रचार करचो. त्या त्या जाग्याचे कोंकणीच्या लोकांक एक कडेन हाडचे, त्या लोकांक कोंकणीचें म्हत्व पटोवन दिवचें. ह्या खातीर हांव वावर करता. हो एक मूळ उद्देश की ज्या जाग्याची कोंकणी आसा त्या जाग्याची कोंकणीचो उद्धार कसो जातलो आनी कोंकणी कशी आमी जतन करून दवरतली हें त्या लोकां पर्यंत पावोवं, हे आमचे मूळ उद्देश. तुम्ही लेखन करता म्हणून आयकल्लें, तर त्याची स्फूर्ती कशी आयली आनी खंयच्या विशयाचेर लेखन करता तुमी? लेखन करची स्फूर्ती म्हाका मागीर आयली. ती कशी आयली काय सांगूंक शकना, पण जास्त म्हाका बायलांचेर बरोवंक आवडटा. आनीक म्हणजे महिलाची जी समस्या आसात किंवा महिलाच्या किंवा प्रसंगानुरूप जे विशय येतात त्या विशयाचेर हांव बरयता. विशेश करून जे हांगा आमचे भितर जे कितें ज्वलंत प्रश्न आसतात बायलांचे उरूं किंवा सामाजीक उरूं किंवा भुरग्यांचे उरूं तरेचे म्हाका बरोवंक आवडटा. आनी काही लोक कितें करतात, एखादें पुस्तक बरयलें की काही प्रस्तावना बरें म्हणटात. त्या प्रस्तावना ते पुस्तक वाचून तेजी प्रस्तावना बी म्हाका बरोवंक आवडटा. आनी विशेशता अशे लेख हांव जास्त बरयता खंयच्याय विशयाचेर. कोणें खंयचो विशय सांगलो त्या विशयाचेर बरें म्हणलें की हांव बरयता. अशें तुमकां बरोवची आवड आसा? सो कोणी तुमकां हय कितें बरें म्हणलें की बाय ह्या विशयाचेर म्हणजे हांव कितें लेखिका म्हण स्वता म्हणचे खातीर पुस्तक अशें हांव करना, पण म्हाका उशा बाय तूं हें बरें गो तें बरें गो म्हणलें की हांव त्या विशयाचेर तें हांव बरयता. जें सुचता तें बरयता. अशी ते सोडून तुमगेलो हव्यास कसलो आसा? हव्यास म्हणल्यार म्हाका समाज कार्याचो हव्यास म्हाका आसा. बरोवचो बी एक हव्यास आसा. आनी जास्तीत जास्त म्हाका मेन म्हणल्यार कितें की कोंकणी ही आमची कायम स्वरुपांत उरची. आमगेले कारवार भागात प्रत्येक लोक प्रत्येक कोंकणी खातीर काम करतात, पण कोंकणी भाशा, कोंकणी साहित्य, कोंकणी संस्कृती, कोंकणी लोकवेद, आमगे सण वार किंवा आमची जी रूढी परंपरा आसा ती कायम स्वरुपी उरची ही म्हागेले मनांतल्यान असो हव्यास खूब आसा. अगदी बरो विचार आसा. मागीर हे खंयचे काम करचे ससार न्ही, तर ताचे खातीर घरांतल्यान सपोर्ट बी तितलो जावका पडटा. तो तुमकां कशें आसा? घरांतल्यान म्हाका सपोर्ट मेळटा. घरांतल्यान सपोर्ट मेळटा. म्हाका मिस्टर बी येता. आनी जास्त म्हणल्यार म्हागे चल्यान म्हाका मॉरल सपोर्ट खूब आसा. चलो म्हाका खूब मॉरल सपोर्ट करता असले कामा खातीर कित्याक कामा खातीर. तो म्हाका मम्मी तूं कर हें कर म्हणटा. मॉरल सपोर्ट चल्यान खूब आसा. घरांत लोकांलो बी सपोर्ट, मिस्टरालो बी सपोर्ट आसा. पूण तरी सुद्दां हांव जेन्ना म्हागे चलो जेन्ना एज्युकेशन चल्यार जालें, चलो मार्गा लागलो, मागेली भयण म्हजी बरोबर आशिल्ली, त्या भयणीक लग्न जालें, तेज नंतर हांव मागेले सगळे सामाजीक कार्याक हांवें मागेलो कंप्लिटली चुकून दिलें. म्हणजे म्हाका तें म्हागे जबाबदारीची जेन्ना म्हाका हें जालें, जबाबदारी हांवें पुराय केली. म्हणजे कितें उरता त्या भुरगीं उरूं, कोणीय उरूं, चलो उरूं किंवा चली उरूं, सादारण 18-19 वर्स पर्यंत तांकां राखचें पडटा. त्या नंतर तुमी तांकां फ्री सोडा. 18-19 वर्स तेंचेर आमी संस्कार करचे पडटा, तांचेर देखरेख दवरची पडटा, तांची पाळत दवरची पडटा. जाल्या नंतर मागीर एक फावटी आमकां कळ्ळें की आमी 18 वर्स हें जालें की तुमी व्हडली केली म्हण ती बिगडनात किंवा बिगडिली बरें जायना. तो पर्यंत हांव मागेलें कर्तव्य केलें आनी त्या नंतर मागीर समाज कार्याक हांवें झुकून दिलें. आतां कोंकणी भाशा खंयच उलयताच पळय थंय आमी विविध कोंकणी कार्यक्रम करता उरता, जाल्यार तुमी पुण्याक ते फर्ग्युसन कॉलेजाक वचून वर्गां कोंकणी खेळ केला म्हणून आयकलें. हय बरोबर. तें कशें ताका रिस्पॉन्स कशें? तशें रिस्पॉन्स म्हणल्यार कितें जालें की हांव गोंयांत सर्वीस करूंक लागलें. म्हणजे आमी शिकता आमगे मराठी आशिल्ली, मराठी माध्यम आशिल्लें. हांवें मराठींतल्यान शिकलें आनी एक 1971 भितर हांव म्हागेलें SSC जालें आनी त्या नंतर हांवें गोंयांक गेलें आनी गोंयांत BEd केलें आनी थंय म्हाका नोकरी लागली. एज अ
मराठी टिचर म्हण हांव नोकरेक लागले आनी तेजे नंतर जेन्ना 1987 जेन्ना गोंय घटक राज्य जालें, गोंयाक कोंकणी भाशेचो एक दर्जो मेळ्ळो, तेन्ना जेन्ना पळय इंग्लीश शाळा आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो कोंकणी मिडियम जाल्यो. कित्याक थोडे पिरियडाक हांव इंग्लीश मिडियमाक शिकयत आशिल्लें. ज्या वेळार इंग्लीश मिडियमाक शिकयताले त्या पिरियडाकच कितें जालें, त्यो सगळ्यो इंग्लीश शाळा कोंकणी मिडियम जाल्यो आनी मागीर सडनली मागीर स्कूल मागीर हे आशिल्ले ते कोंकणी मिडियम जाले आनी हांव कोंकणींतल्यान शिकोवंक लागलें. आनीक वनिता बाय, म्हाका हांगा बी एक अभिमानाची गोश्ट अशी दिसता की हांव ज्या तालुक्यांत काणकोण तालुक्यांत कोंकणी शिकयतालें, मागीर एकमेव शाळा आशिल्ली की कोंकणी जास्तीत जास्त भुरगीं आनी लास्ट पर्यंत ती हांवें कोंकणी स्कूल चलयलें. म्हणजे ते एक म्हाका प्लस पॉयंट मागेलो तो आसा. आनी त्या दृश्टींतल्यान मागीर कोंकणी शिकोवप, मागीर पेरंट्सा कडेन मागेलें अटॅचमेंट काय भुरग्यां कडलें मागेलें हें पळोवन म्हाका आमगे डिपार्टमेंटान म्हणजे जशें तरेन हांव भुरग्यांक शिकयतां ते तेंचे ऑब्जर्वेशनाक आयले नंतर आमगे डिपार्टमेंटान म्हाका एक कोंकणी खेळ करचे खातीर आमगे एक गोंयची एक 5-6 लोकांनी हें केली आनी एक आमगेले गोंय इंडियन इन्स्टिट्यूट लँग्वेज ऑफ इन्स्टिट्यूट आसा, वेस्टर्न इंडियन लँग्वेज इन्स्टिट्यूट, ते मैसूर आसा. मैसूरची तेजी ब्रँच फर्ग्युसन पुण्यात आशिल्ली आनी थंय जवळ जवळ 15 दिसाचो एक आमी कार्यशाळा घेवन ते कोंकणीचे खेळांतल्यान कोंकणी कशें शिकोवप, म्हणजे त्या नवीन एक्सपेरिमेंट आशिल्ले कोंकणीचो. तेन्ना मराठी माध्यमांतल्यान शाळा चलताल्यो, कोंकणी माध्यमांतल्यान शाळा चलताल्यो. कोंकणी शिकोवचे एक वेगळे हे आशिल्ले आनी त्या वेळाचेर कोंकणी कशे तरेन शिकयल्यार भुरगीं एट्रॅक्ट जातलीं किंवा भुरग्यांक कळटलें, कंटाळ येवचो ना, भुरगीं बेजारचीं नात, अशे तरेन कोंकणीचे खेळ म्हणजे तशे तरेन हांव शिकयतालें. म्हणजे कोंकणीचे खेळांतल्यान कोंकणी कशी शिकोवप, म्हणजे वेगवेगळे खेळ, कोडी, उमाणे किंवा ती हे करून तशे तरेन ते करचे खातीर एक वर्कशॉप करचो म्हाका एक चान्स आयलो गोवा एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या वतीन आनी हांवें तो फर्ग्युसन कॉलेजांत आमी ते काम केलें. तेची विशेष. हय हय. आतां तुमी तावळी उलयत सांगलें की बस्ती मामन शेणे मामान तुमगे लागदी आदर्श म्हणून प्रेरणास्थान. हय, प्रेरणास्थान. तर ते मस्त लोकांक त्यांनी प्रेरणास्थान जाल्याची, तर तेंगे व्यतिरिक्त आनी कोणी आसय? हां, त्याने ते मागीर प्रेरणास्थान आनी तुमकां पयलीं सांगलें हांवें आमगेले दिपक गांवकार कोंकणी कडेन हाडचें काम फस्ट ते मागीर बस्ती माम आनी ते नंतर मागीर जेन्ना गोंयांत मागीर काय कोंकणी संस्था कडेन संबंद आयले ते नंतर आमगेले पुंडलीक नायक, तुमी वळखता, नागेश करमले बाब, अशी कांयशे लोक मागीर भितर आयले आनी तांणी बी म्हाका खूब प्रोत्साहन दिलें आनी म्हाका वयर हाडलें. अशे तरेचे ह्या लोकांनी बी जालें. त्या नंतर मागीर गोकुळदास प्रभू, म्हणजे हांव जेन्ना बस्ती मामान म्हाका ऑल इंडिया कोंकणी परिशदे भितर पयलीं म्हाका मेंबर म्हण घेतिल्लें आनी त्या नंतर म्हाका गोकुळदास प्रभून बी खूब सहकार्य केलें. गोकुळदास प्रभून म्हाका प्रत्येक वेळेर मागीर तितले म्हणजे म्हाज्या आंगांतलें जें काम पळोवन कितें हें पळोवन ताणें बी म्हाका खूब सहकार्य केलें. तांकां बी हांव हें करता. आमगे त्या प्रमाणे आमगे शिवराम कामत सर आसात आनीक आतां आमगे गौरीश आतां म्हणजे यंग पिढी भितर आतां गौरीश तो कसल्या कामा खातीर म्हाका उशें तूं हें करूंक अशें तूं तें करूंक जशें म्हाका बस्ती माम सांगतालें तशें तेगेलें आतां एक आसा. अशे आदर्श आसात, प्रेरणास्थान आसात, तेंचे मुळे हांव आज ह्या कोंकणी खातीर इतलें काम करूं पावलें. आणि हे वयार एक समाज कार्य करचे, कोंकणी खातीर करचे, ते ताका प्रवास उरता कितलें उरता ते करचे खातीर फिटनेस जावं का तर ते फिटनेसा खातीर तुमी कसं करता? फिटनेसा खातीर हांव कांयच करना वनिता बाय, खरें सांगता तुका. फिटनेसा खातीर हांव कांयच करना. एक्चुअली हांव मागीर लायफा मागीर तब्येती कडेन हांव लक्ष बी दिना, प्रकृती कडेन. पूण ज्या वर्षी अशें कितें येता तेन्ना म्हाका आंगात म्हाका कळना कशें तरेन म्हाका हुरूप येता. आतांच अशें न्ही, पयलीं पसून खंयचें सामाजीक कार्य म्हाका कोणी खंय आपयलें आनी कित्या खातीर कोणें खंय आपयलें तरी म्हाका आंगात एक तरेचो हुरूप येता आनी म्हाका हांव सगळीं विसरता. एट दॅट टायम हांव सगळीं विसरता आनी हांव त्या कामाक फुडें सरता. म्हाका अशें दिसता की कोणाल्याय उपकाराक, कोणाल्या एक गरजेक, कोणाल्या एक मदतीक पावचें किंवा कोणा म्हाजे कडल्यान जर कोणालें कितें बरें जाता जाल्यार तें जावचें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान, हातांतल्यान मागीर कितें जाता जाल्यार तें जावचें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव हें काम करता. म्हळ्यार फिटनेस असो काय ना. हां, नाही तुम्ही फिटनेस बी थोडे लक्ष दिल्यार म्हाका दिसता आज नंतर आनी इतलें काम करता. पण फिटनेसा कडेन मागीर जास्त म्हणजे चाल म्हण सांगता फिटनेसा कडेन हांव जास्त लक्ष दिना. पण त्या टायमाचेर आयलें की म्हाका आंगात फिटनेस आपले आपूण येता. जावं ते एक बरें लक्षण. आतां अनेक संघटनांनी तुमकां गौरव केला, पुरस्कार दिला. ताचे हांगा स्क्रिनार फोटो दाखयतले, ते खंयचे संदर्भ म्हणून सांग. ओके. एअर इंडियाचो पुरस्कार बोल्ट अवॉर्ड म्हणून बेस्ट टिचर मेळिल्लो आसा.
बसवराज होराट तेणें म्हाका तो दिल्लो आसा 1970 कितें तरी 2070 भितर त्या वेळेचो हो एक बोल्ट अवॉर्ड मागेलो एक बेस्ट टिचर म्हण. हे मागीर पुस्तक एक प्रकाशीत जाल्लें हुलोपवणी म्हणून. आनी हे आमगेले विश्वास पाटील हे एक आमगे संमेलनाचे अध्यक्ष आशिल्ले, तांच्या हातान हे पुस्तक मागीर प्रकाशीत जाल्लें. काणकोणांत हे काणकोणांत हे काणकोणांत जाल्लें. ऑल इंडिया कोंकणी परिशदेच्या संमेलना वेळाचेर साहित्य संमेलना वेळाचेर हे पुस्तक प्रकाशीत जाल्लें. हे म्हाका आकाशवाणीचेर एक मागीर इंटरव्यू घेतिल्लो. हांव अशेंच एक सगळे संस्थांनी काम करता म्हण त्या वेळाचेर हांवें हो फोटो आकाशवाणीचेर इंटरव्यू घेतिल्लो तेन्नाचो. हे बी एक बेस्ट टिचर अवॉर्ड म्हणून गोंयच्यान म्हाका मेळिल्लो. हे गोंयचे MP आशिल्ले सावयकर म्हण, तर तांच्या हातान म्हाका पुरस्कार कोंकणी भाशा मंडळाचे वतीन बेस्ट टिचर म्हण मेळ्ळी. नरेंद्र सावयकर म्हणटकीर हे आदर्श शिक्षक म्हण हे बी एक पुरस्कार म्हाका. काणकोणा भितर एक आदर्श गांव म्हण आसा, रमेश तळवडकर ताजे हे आसात आनी सद्या ते सभापती आसात. पयलीं ते मिनिस्टर आशिल्ले खेळा मंत्री. त्या वेळाचेर म्हाका ताणें आपोवन व्हरून एक बेस्ट टिचर आनी बरे कार्यकर्ते म्हण तांणी म्हाका सत्कार केल्लो गोंया भितर. आतां हे तुमगे लोट्टू कार्यावळ पळयली ताज्या वयल्यान म्हाका कशें दिसता की तुमी आतां आमगे मुखावेल पिढीक अशी हो प्रचार प्रसार कोंकणीचो करचे खातीर कसो तुमी एक संदेश दितले? संदेश म्हळ्यार जशें म्हाका दिसता की उणताबाय की आज जे आतां आमची फुडली जी पिढी आसा त्या पिढीन एक लक्षात दवरूं जाय की आमी 84 येवनी नंतर आमी एक मनीस जल्मा भितर येतात. मनीस जल्म सगळ्यांत व्हडलो श्रेश्ठ जल्म म्हणटा आमी. ताणें एक आदर्श पिढी म्हाका इतलेंच सांगचें दिता की आमचे भितर 4 ऋण आसतात. मात्र रीण, पितृ रीण, गुरू रीण आनी समाज रीण. तर ह्या 4 समाज हे जे 4 रीण आमचे कडेन आसात तें कर्ज आमी ते दिवूं जाय. त्या कर्जाचो विचार करून आमी मात्र, पितृ, गुरू आनी समाज हांचे खातीर काम करूं जाय. समाजा भितर काम करतना आपली भाशा, आपली संस्कृती हेजो विसर पडूं दिवूं जायना. कारण आजकाल कितें आसा सगळ्याचे मोबायल, तरुणाच्या मोबायला भितर हाता भितर मोबायल आसा, तांगे जग तेंच्या हातांत अशें दिसता. पूण ते जरी खरें असलें तरी आमची मूळ जी आसा, आमचे जे मूळ ज्या वेळाचेर आतां आमी जरी कितलेय जरी आमी म्हणलें आमी की सांगा आमी इंग्लीश शिकतात, आमी इंग्लीश म्हण किंवा आमी व्हडली हे म्हण, पण चलता चलता म्हणटा भायर आमकां जर खंय पांयाक जर आपटलें जाल्यार आमगे मूळ जे आसा आवय गे किंवा आई गे अशें म्हणटाले आमी, ते आमी विसरूं जायना. त्या खातीर आमी आमगे भाशा, साहित्य, संस्कृती हेजी राखण आमी कशें करतले, संवर्धन आनी संरक्षण कशें करतले हे आयचे पिढीन पळोवंक जाय. त्या खातीर कितें जाय प्रत्येका भितर आवड. कोंकणी भितर एक म्हण आसा की सवरिताबाय की मुठीन पणस पिकलो म्हण तो गोड लागना, मोव जातलो, गोड लागचो ना. तशें खंयची जर आमी जर सांगता जाल्यार ते मना भितर आवड अशी पडटा आनी ती आवड निर्माण करची हे आमचें शक्य ना. पण प्रत्येक पिढीन विचार करूं जाय की आमी सगळें काम करया, सगळींच सांबाळया, पण आमचें मूळ आमी विसरूं जायना. जी आमची भाशा किंवा आमची संस्कृती, ज्या भाशेंत, ज्या संस्कृतींत, ज्या धर्मांत आमी जल्मा आयले आसात ते आमी राखूं जाय. हे आमगेल्या युवा पिढी कडेन म्हाका मागणी आसा की तांणी तांच्या खांदार आमची सगळें फुडलो हे आसा भार आसा तो भार तांणी वेवस्थीत सांबाळचो, तसोच फुडें व्हरचो. म्हळ्यार आमी आज वर्क करना येयले ते हांगा बंद जावचे जावचे ना, चलत उरचें. आनी त्या खातीर आमकां युवा पिढीचें सहकार्य जाय. कारण आमचो भार आमी तांचेर दिवूं जाय, तांणी तो भार फुडें व्हरूं जाय. कारण आज ते खांबे आमचे, त्या खांब्याचेर आमचे फुडार आमचो अवलंबून आसा. त्या खातीर तांकां एकच विनवणी की तांणी आमची मूळ विसरूं जायना. बरोबर. तर आज तुमी कारवारसान हांगा येवन हांगा एक इतले आमगेले कोंकणी बद्दल हे तुमगे लोटू विचार वांटून घेतल्या बद्दल तुमकां अनेक अनेक धन्यवाद. आणि आमगे हे वीक्षकांक बी विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फेन अनेक धन्यवाद. म्हणटा तुकाय धन्यवाद. तुमी म्हाका हांगा आपयले, ही म्हागेली मुलाखत घेतली. विश्व कोंकणी केंद्राचे जर हांव विश्व कोंकणी केंद्र आनी बस्ती माम हाजी उपकार हांव जन्मात विसरूं शकना. आज विश्व कोंकणी केंद्रांत हांव खूब फावटी पावलां, पण आज म्हागे सार्थक जालें अशें म्हाका दिसलें. बस्ती मामाक हांव वंदन करता. तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. खास करून तुका तुवें सुंदर रितीन म्हागेली मुलाखत घेतली. तुका सगळ्यांक देव बरें करूं. धन्यवाद.